सभी डेलीगेशन ने उनको बताया और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरैक्शन है बायलैटरल वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। और जो टेररिज्म का मैसेज था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। प्रतिनिधि मंडलों ने जो अपनी बातचीत में लोगों को अवगत कराया, जो उन्होंने अपने संज्ञान में लिया, उसके ऊपर चर्चा हुई और अब ये भारत के विदेश मंत्रालय पे निर्भर करता है क्योंकि कूटनीति कोई T20 का मैच नहीं है और अब ये विदेश मंत्रालय के ऊपर निर्भर करता है कि जो पौधे ये प्रतिनिधिमंडल लगा के आए हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रों की मुख्य धारा से अलग किया जाए, उसको वो कैसे आगे लेके जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारा उद्देश्य साफ था। हमारा उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग किया जाए। जो भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे रहे हैं उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाना थी और हमारा जो लक्ष्य था या हमारा जो टीचा था वो उसी के ऊपर केंद्रित था। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी देशाच्या सुरक्षेविषयक धोरणाचेर ठाम भूमिका स्पष्ट केली। उत्तराखंडातल्या डेहराडूनात आयोजित केल्ल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद ह्या विशयावेल्या परिसंवादात मंत्री राजनाथ सिंग उलयताले। संरक्षण मळाचेर भारतान आत्मनिर्भर जावपाची मोख साधल्या अशेंय तांणी ह्या वेळा उलयतना सांगले। संरक्षण विशयक वेगवेगळ्या विशयांचो नियाळ तांणी आपल्या उलोवपांत घेतलो। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत की शांत सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। राज्य मंत्रिमंडळाची बसका आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला पर्वरी सचिवालयात जाली। ह्या बसकेत राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलै सावन आपोवपाची शिफारस करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत खबराकारांक दिली। त्या भायर राज्य हेरिटेज धोरण, चिंबलच्या युनिटी मॉलाक परवानगी, वाघेरी 70 आनी सांगेत मोबायल टावरा खातीर सरकारी सुवाती दिवपाच्या आयच्या मंत्रिमंडळ बसकेत संमत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळा दिली। Summoning of the assembly, okay, from 22 July. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुरा एक दीस एक्सप्लेन करतले, बट त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले। 200 square meter of the land for 4G mobile tower at Sattari तालुका, वाघेरी विलेज, वाघेरी इथून 70 तालुक्यात टॉवर घालून। राज्य सरकारान विकसित गोवा 2037 आराखडो तयार करपा खातीर सुचोवण्यांचेर विचार करूं येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन आराखडो तयार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। 5,000 कोटी रुपयांच्या कंपन्यांक वस्तू आणि सेवा करात सूट दिवपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज म्हळ्यार GCCIन आयोजीत केल्ल्या समावेशक आणि शाश्वत उदरगत या विशयावेल्या परिशदेच्या समारोप सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले। हांव सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमी गोवा 2037 हो आमचो विजन डॉक्युमेंट समोर दवरच्या पयलीं तुमी तुमचो गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हांच्यानी आपलो विजन डॉक्युमेंट तयार केल्या बद्दल ऑल द टीम जो वर्क तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन, तांचे खूब खूब मनापासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी स्पेशली हो विजन डॉक्युमेंट तयार केलो। दे आर गिविंग टू द गव्हर्मेंट फ्रॉम द मास टुरिझम टू द एक्सप्लेनेशन अँड द सस्टेनेबल टुरिझम। आमी ऑलरेडी म्हटलां की सन, सँड, सी
ताका स्पिरिच्युअलिटी जोडची. इवन दो द वेलनेस टुरिजम गोंयांत हाडपा खातीर प्रायवेट सेक्टरांतल्यान जेदी व्हडली इन्वेस्टमेंट जावपाक जाय किंवा आमकां इंटरलँड टुरिजमा कडेन वचपाक जाय. आमी रिफॉर्म्स जायते आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटान आसतले किंवा रेस्टॉरंट डिपार्टमेंट फाटले म्हजे बजेट जर काडून तुमी पळयसात, दोज वर रेडी टू इन्वेस्ट म्हणजे अदर 6 तालुकात नॉट द कोस्टल तालुकास, जाल्यार आमी टॅक्स हॉलिडे दिवपा खातीर तयार आसा. बजेटात क्लियर कट मेन्शन केला की उरलेल्या 6 तालुक्यांनी आमी जो तुमकां टॅक्स हॉलिडे दिवपाक जाय, इवन दोज आर इन्वेस्टिंग मोर दॅन 5,000 crores इन द स्टेट, वी आर रेडी टू गिव द GST बॅक. हो ऑलरेडी म्हज्या बजेटात हे केला, जेणे करून अशा पद्दतीची बीग इन्वेस्टमेंट स्टेटीत येवची आणि ती इन फ्युचर येतली हाची म्हाका खात्री आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराची 11 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान दक्षिण गोंयांत भारतीय जनता पक्षा वतीन खासा पत्रकार परिशद आयोजीत केल्ली. पक्षाचे प्रदेश महासचिव आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आणि दक्षिण गोंय बीजेपी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर गांवकार तशेंच सचिव सर्वानंद भगत हांणी ह्या पत्रकार परिशदेत संबोधीत केले. देशातले लोककेंद्रीत सरकार हे तरणाटे, बायलां, शेतकार आणि गरीब समुदाय हांच्या कल्याणा खातीर वावुरता अशें ह्या वेळार एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी सांगले. प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केल्ल्यो लोककल्याणकारी येवजण्यो गोंय सरकार प्रभावीपणान चालीक लायता अशी माहिती लेगीत सावयकार हांणी ह्या वेळार दिली. जी गजाल भारतान केली, पाकिस्तानान टेस्ट केल्या आणि जगान ती आयज मान्य केल्ली आसा. कारण आयज सगळें जग सुद्दां त्याच पद्दतीन पळयता की भारतान जे गजाली पयर जे ऑपरेशन सिंधुरीतलें स्विफ्टली केलें, की अशा पद्दतीन खरें म्हणजे हेचे पयलीं केन्नाच घडूं नाशिल्लें आणि हे भारतान सहजपणान करून दाखयल्लें आसा. ही एक नवी ताकद भारताची ह्या निमतान सगळ्या देशभर जगभरा भितर जाल्ली आमकां सगळ्यांक पळयता. आणि म्हणून आमचो ह्या संबंधांतलो एप्रोच कितें आसा, सरकारान नेमकें कितें केलें, सरकार नेमकें कितें करपाक सोदता, सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान पाकिस्तानाचे कडेन सरकाराचो पळोवपाचो दृश्टीकोन कितें आसा, हें सांगपा खातीर म्हणून जी 7 डेलिगेशनां सगळ्या जगाचेर गेली, त्या 7 डेलिगेशनांतल्या सगळ्या पक्षांचे लोक आशिल्ले, सगळ्या पक्षांचे खासदार आशिल्ले. हो एक नवो ट्रेंड खरें म्हणजे ह्या देशांत प्रायम मिनिस्टरान केला की जेन्ना देशाचो प्रश्न येता, जेन्ना नॅशनल इम्पॉर्टन्साच्यो गजाली येतात, तेन्ना पक्ष आनी गजाली सगळ्यो वेगळ्यो, सगळे जाण आमी देशा खातीर एकठांय आसात. ही एक नवी मेसेज ही पयले फावट खरें म्हणजे ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान जगाक सगळ्यांक दिल्ली आसा. भारतातल्या पयलो अवकाश यात्री शुभांशु शुक्ला हाका आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात म्हळ्यार ISSात धाडपा खातीर नियोजीत केल्ले एक्सिओम मिशन 4चे प्रक्षेपण आयज कांय तांत्रीक कारणां खातीर मुखार धुकलचे पडले. फाल्कन 9 ह्या लॉन्च व्हेहिकलाच्या बुस्टरांत ऑक्सिजनाची गळती जाल्ल्याचे नदरेक आयिल्ल्या कारणान इस्रो आनी स्पेस एक्साच्या तज्ञांनी हो निर्णय घेतलो. गळती दुरुस्ती केल्या उपरांत प्रक्षेपणाची नवी कार्यावळ जाहीर करतले अशें इस्रोच्या सुत्रांनी कळीत केलां. कस लावपी क्रिकेट विश्वचषक 2025चो निमणो सामनो आयच्यान इंग्लंडाच्या लॉर्ड्स मैदानाचेर सुरू जातलो. दक्षिण आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलिया ह्या पंगडां मदीं हो सामनो जातलो. हो खेळ 15 जून मेरेन सुरूच आसतलो. तातूंत एक दीस राखीव आसतलो. गुणवळेरेंत आतां मेरेन दक्षिण आफ्रिका पयल्या सुवातेचेर जाल्यार ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या सुवातेचेर आसा. दक्षिण आफ्रिकेचो पंगड पयलेच फावट निमण्या फेरयेंत खेळटलो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. काणी बदलूंक ना पूण स्टायलीन घडून आयला बदल. ज्यो काणयो आमी आयकत आयले पळयत आयले आतां तसल्योच काणयो आयकूंक दितलो डिजिटल. डावनलोड वेव OTT ॲप नाव अँड वॉच फॉर फ्री. मर्यादा सोडून वदणे योग्य नहे मजला ठाव.